क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या मिसाची इरादे अशे आसात बऱ्या भलायके खातीर मिस्ता एफएल सल्डाना जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस्ता युजीन पिंटो पुत्तूर तावन जल्मा दिसाक अर्गां जावन सिमोना बिजय बऱ्या भलायके खातीर शॉन मार्टिस आनी मायोला मार्टिस बिजय तावन इराद्या खातीर फ्रांसीस डिसोजा वर्काडी बऱ्या भलायके खातीर फ्रांसीस एग्नेस स्टीवन बान्स बऱ्या भलायके खातीर एमिलिया फचेको हलियाल तावन बऱ्या भलायके खातीर किरण मारियट फेरावो कार्नेरे जल्मा दिसाक अर्गां जावन सॅम्युएल डिमेल्लो कारकळा जल्मा दिसाक अर्गां जावन कार्मेन पिंटो कंकनाडी अर्गां मिस बेडिता पीटर ग्रेगोरी डिमेल्लो वालेन्सिया जल्मा दिसाक अर्गां जावन शांती क्लारा पिंटो उर्वा जल्मा दिसाक अर्गां जावन ग्रेगरी एडवर्ड नोरोना अर्गां मिस यूट्यूब चॅनल सुरू केल्ल्या खातीर दिता रोनाल्ड रबेल्लो आनी क्लेमेंट डिसोजा आमचो व्हिडिओग्राफर जल्मा दिसाक अर्गां जावन जसिंता डिकुन्ना वालेन्सिया तावन बऱ्या भलायके खातीर अर्गां जावन नंदिता तावरो मुंबय तावन खासगी इराद्या खातीर बऱ्या भलायके खातीर शकिना अलघानीन कुवेट तावन बऱ्या भलायके खातीर आनी तशेंच जल्मा दिसाक अर्गां जावन गिल्बर्ट डिकोस्टा ओमजूर तावन अर्गां मीस बऱ्या भलायके खातीर बेटिता डिसोजा आनी रोड्रिगस कुटुंब हे मीस दिता रॉबिन्सन डिसोजा आनी तशेंच आत्म्या बसून आमी प्रत्येक तरान ह्या दिसा मागया आमी मीस बेटिता लिओनेला मास्कोरेनाच्या आत्म्या बसून शिरवां तावन क्रिस्टीन मार्टिस पांगला तावन डेविड डिसोजाच्या आत्म्या बसून महाराष्ट्र तावन देवादीन दोरोती डिकोस्टा मरोल मुंबय लविना दिव्या फर्नांडिसाच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या बसवतो गुरुपूर तावन पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसो मिसिता प्रमिता डिसोजा ताने तावन मेरी फर्नांडिसाच्या आत्म्या बसवतो कंकनाडी तावन देवादीन मार्शल आनी पीटर मेंडोन्सा दहिसर सर्व आत्म्या बसवतो मिसिता रणवीक मेंडोन्सा हेमाडी देवादीन गिल्बर्ट कोयल्लो कायकांबा देवादीन इग्नेशियस डिकोना मुलुंड देवादीन लीना डिकोन्ना मुंबई देवादीन लॉरेंस डिकोन्ना मुंबई देवादीन जेस्सी लसरादो बंटवाळ वेगस कुटुंबांत अंतरलेल्या बसवतो बंटवाळ तावन देवादीन सिसिलिया डिसोजा नवी मुंबई देवादीन मार्कू आनी कौसुम लोबो मिरा रोड देवादीन आंतोन आनी संतान नोरोन्ना देवादीन एडवर्ड कुट्टो देवादीन बंक्विना फर्नांडीस अंधेरी तावन देवादीन माइकल हेराल्ड कोस्तलिनो मुद्रणडी तावन देवादीन एवांजेल फर्नांडीस बैंदूरू देवादीन लूसी फर्नांडीस बैंदूरू देवादीन विलियम फर्नांडीस बैंदूरू देवादीन एवलिन फर्नांडीस बैंदूरू सिस्टर फ्लोरिडा बिजय तावन देवादीन एलिजा लोबो बेळमान देवादीन मारिया डिसोजा आनी जॉना पियादे दे बोंदेल देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा मैंगलोरू वायलेट हेराल्ड लोबोच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या बसवतो राणीपुरा तावन देवादीन लिली डिसोजा वेनूरू कुटुंबांत अंतरलेल्या बसवतो दिता पाऊल आनी लीना मार्टिस देवादीन अल्बर्ट आनी क्रिस्तीन सल्डाना मुडबिद्रे तावन
देवादीन सेलिन मतायस कल्याण तावनु देवादीन विलियम नोरोन्ना उद्यावर तावनु देवादीन बनावेंचर आणि मॅग्दलिन ब्रॅक्स उमजुरू कुटुंबांत अंतरल्यान बसवतो मिसिता जस्टिन आणि हेलेना वाज अध्यापदाव देवादीन आयरीन पिंटो बॅरिन देवादीन लुईस आणि नतालिया डिसोजा देवादीन फ्रांसिस आणि लिली रोड्रिगस देवादीन सायमन रोड्रिगस देवादीन चार्ल्स आणि मावरेल डिसोजा हांचे बसवतो आनी तशेंच आमचे इरादे आमचे खासगी इरादे ह्या देवा मुखार आमी दवरया आनी हाचे बसोवन प्रत्येक तरान नेहमी सजा बलिदाना वेळार आमी मागया. निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरडता गोडा मोनान तुका लाभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुज्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्पोरा देवा तुजो आदार मागता अर्ध्या काळजान मंदिरान तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता व्हडा मोनान तुका लाभता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो हे आयताराच्या दिसा आमी देवाच्या मुखार ताच्या वेदी भोंवती हजर आयल्या. प्रत्येक तरान आयचो दीस आमी देवाक भेटोवया आनी ह्या फाटल्या हप्त्यांत देवान केल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. जर तर करण्यांनी आनी तशेंच चिंतनांनी आनी उतरांनी आमी देवा तावन पयस सरल्या जाल्यार ह्या मेसेजा बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान देवाचें बुकसणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोत बेगीन सदांच जावंका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देवा आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपोत वेदा
एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया बोखनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुज्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक भर भावार्थान भरोशान आनी मोगान तांकां उर्बे बंद कर आनी तुज्यो आजना सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन जाणवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी तिणें न्याय निर्णय करूंक नाय म्हणून दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करूंक दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धटपण दाखयताय तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यार मोवाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे खुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें पातकांचे प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां बरवसो दिलोय देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवा धुलो बानी कोण भोळो तू देवा धुलो बानी कोण भोळो तू देवा धुलो बानी कोण भोळो तुका उलो मारतिला थंय दळ्यान भरलोलो म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस पोरा म्हजे कलते विनोन एक जाप दी तू देवा धुलो बानी कोण भोळो सर्वेस पोरा तुका नमन करूं सरश्टा मुखार सरतेली तुज्या पांयां पडून तुजे नांवा कंतेली कित्या महोन्नत आनी मात कर्या चलयता तूं एकलो वय तूं एकलो तूं देवा धुलो बानी कोण भोळो पूण तूं सायबा दयानी
दयाल आनी काकुळती सो देव लांब सोसनिकाये सो देव सदा दयाळ आनी विश्वासी तूं तर म्हाका धडकन पळे म्हजी दया कर तूं देवा दुलो पाणी कोण व्हडलो तूं देवा दुलो पाणी कोण व्हडलो सान पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोत्सू आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हणून जाणा कित्याक आत्मो देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय बापा सर्गानी संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्गान दिता कित्याक सर्गींच्या राजाचे घोट तुवें ल्हानाक उक्ते केले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवान मातेवा प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अवस्वर 13:26 वळींतावन 40:3 वळ पर्यंत जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत एकल्यान आपल्या शेतांत बोरें बी ओंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी पुटोवन कणशी येत आसतना नेरी दिश्टीक पडलो तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले धनिया तुज्या शेतांत तुवें बोरें बी ओंपलें न्हय तर तातूंत नेर खंयतावन आयलो धनियान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जायजे हें तर आमी वचोन तो हुमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात लुवण पर्यान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवण्या वेळार लुवून तेल्याक हांव सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्यांक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली सर्गींचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवा बिया बरी निजा की तें भी सोर बियां पैकी ल्हान पूण वाडतस सोर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे राज्य आनी एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें ह्यो सर संगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो वपारी विणे तांचे लागीं तो उलयनासलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगलेलें तें वपारी वापरून हांव उलयतलो संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आसलेल्यो संगती हांव परगट करतलो तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो तवळ ताचे शिस ताचे सरसी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हूण विचारी लागले जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो बोरें बी वमता तो मनशा पूत शेत म्हळ्यार हो संवसार
बोरें भी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लोवतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक व्हरतल्या सक्टांक आनी खोटेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्यांच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सुमार 4 वर्सां पयलें एका मनशा लागीं उलयल्ली घडीत म्हज्या मतीक उडास येता. हो मनीस आपल्या वैवाटांत जायती आस्त बदीक जोडून आसलो आनी अशें आसतना थोड्या वर्सां खातीर ताका परगांवांक वचूंक गरज पडली. अशें आसतना ताची कितें ताचें वैवाट आसा, बिजनस आसा, तें ताच्या एका मोगाच्या सांगात्याक तो चलोवंक दिता आनी तो परगांवांक वेता. पूण हो सांगाती दीस वेता वेता ताचें सगळें वैवाट तशें करून घेता आनी हाची आस्त सगळी भितर घालूंक तो प्रयत्न करता. अशें जेन्ना हो मनीस पाटी आयिल्ल्या वेळार पळयता ताच्या हातांत कितेंच ना, सगळें ताच्या सांगात्यान भितर घाला. आनी तेंच मात न्हय, संगाती तसो त्या जाग्यार आशिल्ल्या व्हडल्या मनशाची वळख दवरून त्या मनशा द्वारी ह्या मनशाच्या कुटुंबाच्या वयर धाड घालता आनी तशेंच तांकां जियोंक कश्ट दिता. अशें आसता हो मनीस मेळिल्लो तो म्हणलो, हांवें आतां खंयसर वचें, म्हज्याच घरांत म्हाका रावूंक जायना, थंयसर म्हाका भोवूंक जायना, या कितेंय करूंक जायना, म्हज्या जिवाक अपाय आसा. अशें आसता हांवें जोडुल्लें सगळें हांवें होगडायलां, आतां हांवें खंय वचें, रस्त्यार गी. मोगाळ भोवून आनी भयणीनो, ह्या मनशान केल्लें सवाल एक जावन आसा. हांवें म्हज्या जिवितांत कोणायकी दुखो दिल्लो ना, कोणायकी मोस केल्लो ना, हे कोणाचें कितेंय अपरसुल्लें ना. अशें आसता म्हाका हे कश्ट कित्याक, देव खंयसर आसा ह्या संवसारांत. जर तर थंयसर देव आसा जाल्यार हे अनित जावंक तो कित्याक सोडता, अशें तो मनीस सवाल करी लागलो. हें सवाल भोव कश्टाचें. मुखार भोवून आनी भयणीनो, तुमच्या जिवितांत जावं पुरो असलीच परिस्थिती आयल्या, कोणाक तुमी सडीत पातयेवन रावल्यात, त्या मनशान तुमकां दुखो दिला जावं पुरो. अशेंच एक सवाल करता हांव, देव खंयसर आसा. आमी वाचता किर्तनांत, किर्तन 40 ओळ 1. किर्तन 40 ओळ 1, Psalm 40 verse 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बगवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. हो किर्तनकार म्हणटा, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. आय वेटेड पेशंटली फॉर द लॉर्ड. एक मनीस तत्वशास्त्री म्हणटा, ह्या संवसारांत नितीवंत देव आनी अनितीवंत सैतान आसूंक साध्य ना. कोण एकलो आसूंक पुरो, नितीवंत देव आनी अनितीवंत सैतान आसूंक साध्य ना. पूण आमच्या जिवितांत आमी पळयता हे दोगी जाण ह्या संवसारांत आसात. थंयसर देव आसा आनी तशेंच अनितीवंत सैतानी आसा. हें कित्याक घडटा तें आमकां समजना. मुखार भोवून आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत बरें आनी वायट आमी दोनी पळयता. किर्तन 103 ओळ 8 9 आनी हांगासर आमी अशें वाचता, Psalm 103 verses from 8 to 9. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान बदललो, तो सदां काळ आरोप लावचो ना, ससनाक राग दवरून लावचो ना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवाक पावतें परिपण घेना. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान बदललो आनी तो आमच्या पातकां खातीर आमकां गुन्यांवकार करचो ना. हांगासर आयच्या वांजलांत आमी आयकली नेराची ओपार. थंयसर एकलो बरें बी तशेंच नेर ओंपून गेलो आनी ह्या वेळार बरें बी बऱ्या मनशान ओंपलें, नेर ताच्या दुस्मानान ओंपलें. पूण हांगासर आमी पळयता, ज्या मनशान सडीत कृशी केल्या
आमकां कळीत आसा जेन्ना खंयचीं झाडां ल्हान आसतात आमकां तीं खंयचीं म्हूण सांगूंक जायना. जावं पुरो मुंजाती आमी पळयता जेन्ना मुंजाती ल्हान आसात पिलां आसात ते चेडूंगी हे चेडूं हे खंयचे जातीचे म्हणून आमकां सांगूंक जायना. आनी तशेंच ते नेर आनी तशेंच गोव एकाच रितीन दिसताले. आनी हांगासर आमी पळयता जेजून ही ओपार कित्याक सांगली. ही ओपार माथेवाच्या 13व्या अध्यायांत आसा. थंयसर 7 काणये जेजून सांगले आसात. त्या काणयांत पयली काणी ही नेराची ओपार जावन आसा. आनी हांगासर आमी ही ओपार समजोची जाल्यार आमी एक अध्याय फाटीं वचूंक जाय. हांगासर एक अध्याय फाटीं पळोवंक गेल्यार मॅथ्यू अध्याय 12 आमी पळयता. थंयसर शिस आनी जेजू एका गोवाच्या शेतांत पाशार जावन आसतना ताच्या शिसांनी थोडो गोव कण हातांत घेतलो आनी थंयसर तो मस्तिलो आनी उपरांत ते खावंक लागले. केल्यार मात्र पावना तो दीस साबाताचो दीस जावन आसलो. आनी फारिजेवांनी जेन्ना शिसांनी अशें केल्लें पळयत आसतना ते म्हणाले आज साबाताचो दीस तुमी काम करूंक ना. कित्याक तांणी थंयसर जावन तो गोव काडुल्लो म्हळ्यार तो गोव लुवल्लो आनी तशेंच हातांत ताणें मस्तिलो म्हळ्यार सडीत ताणें काम केल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता शास्त्री आनी फारिजेव त्या जेजूचेर गुन्यांवकार मांडटात आनी म्हणटात तुजे शिस साबाता दिसा काम करतात. हें सगळें आमी पळयता ह्या फारिजेवांनी कित्याक जेजूक हें सांगलें. जर तर फारिजेवांचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार ते हर एक रितीन देवाक मानून जिवंक चलताले. हर एक उपादेश ते पाळटाले. उपादेशा वयर आसले नियमांय ते पाळटाले. पूण हांगासर सडीत उपादेश आनी तशेंच सडीत नियमां पाळ्ळ्या वेळार देवाचें काळीज ते जाणा जावंक असक्त जातात. आज आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी अशेंच करता. जेन्ना देवाचें काळीज आमी जाणा जावंक जाय जाल्यार जेजूची महिमा आमी जाणा जावंक जाय. आनी हे शास्त्री आनी फारिजेव सडीत थंयसर साबाताचो कायदो पाळच्या विशयांत मग्न जाल्ले आनी तशेंच जेजूचें तें देवपण ते विसरूंक शकले. आनी हांगासर आमी पळयता थंयसर बरें आनी वायट ते पळोवंक मेळटात. उपरांत आमी पळयता हे शास्त्री आनी फारिजेव जेजून कितलें बरें काम केल्यार ते म्हणटात जेजू बेल्जेबुलाच्या नांवाखाल काम करता. आनी हो म्हणटा जर तर हांव बेल्जेबुलाच्या नांवाखाल काम करता जाल्यार तुमचे प्रवादी हे तुमचे मनीस कोणाच्या नांवान काम करतात. जर तर बरें कितें आसा तें देवाचें आसा जाल्यार देवाक जावं महिमा. आनी हेंच आमच्या जिवितांत आमी पळयता हे नेराची ओपार उपरांत जेजू सांगता हे संवसारांत तुमकां बरें आनी वायट दोनी पळोवंक मेळटात. देवाचें काम आमकां पळोवंक मेळटा आनी संवसाराचें काम आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशें आसता आमी कितें करूंक जाय. जेन्ना बरे मनीस कश्टातात आमी सांगता देव कितें करता. देव कित्याक वायट मनशांक कश्टिना या वायट मनशांक शिक्षा कित्याक लायना. आनी असलें सवाल आमी करता देव कित्याक अशें करूंक सोडता. आयची ओपार भोव अर्था बरी जावन आसा. कित्याक ते ओपारेंत सडीत गूण रितीन जेजू सांगता देवाचें काळीज कितें जावन आसा. आमचो मोगाचो पाप साहेब पयलींचो बेनेडिक्ट 16वो आपलो अधिकार स्विकार केल्ल्या वेळार ताणें एक आर्टिकल बरयलें आनी हांगासर हांवें वाचलें म्हाका उडास येता. आनी तो त्या आर्टिकलांत म्हणटा हांवें संवसारांत जायते अन्याय पळयला जायतो अपराध पळयला पूण एक संगत म्हज्या काळजांत दोसता हो संवसार कित्याक कश्टाता. या आमी ह्या संवसारांत कित्याक कश्टाता. आनी तो म्हणटा आमी कश्टाता कित्याक म्हळ्यार देव सोंसणीक जावन आसा. ह्याच देवाच्या सोंसणिकाये द्वारे ह्या संवसारांत आमी कश्टाता. जावं पुरो आमकां एक तर भोगता हें उतर आयकतना आमी कश्टाता देवाच्या सोंसणिकाये पासून. पूण हांगासर सडीत गुणायन आमी अर्थ केल्यार आमी कळटा आमी निसाकी कश्टाता देवाच्या सोंसणिकाये पासून. कित्याक देव अन्याय केल्ल्यांक तांकां शिक्षा लायना तांकां नाश करिना. आनी हेच खातीर ते अन्याय करचे थंयसर जियेतात आनी दुसऱ्यांक सडीत अन्याय करतात. कित्याक आमी कश्टाता कित्याक देव सोंसणीक जावन आसा. आनी हेंच उतर आयच्या ह्या वांजलांत आमी पळयलें. जेन्ना थंयसर ताचे शेतांत काम करचे म्हणाले धनिया नेर आनी बरें बी थंयसर आसा आमी नेर बुड्डया. जेन्ना धनी म्हणटा जर तर तुमी नेर बुडोवंक वेतात जाल्यार थंयसर तुमी बरें पाड करतात बरें बी पाड करतात मस्ती तेल्यात. आनी हेच खातीर तुमी रावन लुवण्याच्या वेळार हांवूच सांगतालो लुवन तेल्या मनशा लागीं पयलें नेर तुमी लुवा आनी उपरांत तें उज्यांत लासा. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो जर तर आमच्या जिवितांत आमी कश्टाता जाल्यार देव सोंसणीक जावन आसा. आमी सोदोम आनी गोमोरा विशयांत
आमी आयकलां थंयसर अब्रामाक तो हें उतर सांगता आसतना हांवें चिंतलां सोदोम आनी गोमोराक नाश करूंक जाय. अब्राम म्हणटा जर तर त्या गांवांत 50 बरे मनीस आसत जाल्यार तूं नाश करशी गी. देव म्हणटा हांव नाश करचो ना. ताचे उपरांत अब्रामा बगता जावंक पुरो 50 आसचे नात, उणें आसल्यार बरें आसलें म्हणून उपरांत 5, 40, 3, 25, 20 अशें तो देवूत वेता. पूण उपरांत तांकां तितले बरे मनीस मेळनात आनी देव म्हणटा इल्लेशे जण आसल्यार हांव तें शहर नाश करचो ना. आनी हें जावन आसा देवाचें निर्मणें, देवाचें काळीज. हेच जेजूच्या जिवितांत ताच्या मिसावांत नेर आसुल्लो गिना आसुल्लो. कित्याक आमी पळयता शिसांच्या मदेंच नेर आसुल्लो. जावंक पुरो 12 जाण शीस जेजूचे जावन आसले पूण तांच्या मदें नेर आसुल्लो. पूण जेजून तांकां पयलींच हुमटून काडूंक ना. कित्याक जेजू जाणा आसुल्लो जर तर तांकां हुमटून काडटा जाल्यार दुसऱ्यांक एक बरें लिसांव थंयसर मेळचें ना. सुदास जेजूच्या त्या शिसां मदलो एकलो आनी ह्या वेळार ताच्या जिवितांत वायट आसल्यार ताणें जायतें वायट केल्यार थंयसर तो जेजूच्या मिसावांत भागीदार जाता आनी अशेंच तो मुखार सरून वेता. पूण हांगासर जेजू जाणा आसलो ताच्या काळजांत कितें आसा म्हणून. मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, होच जेजू आमकांय लिसांव शिकयता. जावंक पुरो आमच्या जिवितांत वायट आमी पळयता, जावंक पुरो आमच्या जिवितांत कस आसात आमी ते हुमटून काडूंक पळयता. आमच्या जिवितांत जर तर आमच्या कुडीक बरी भलायकी आसा आमी देवाक अर्गां दिता. जर तर इल्लीशी भलायकी पाड जाल्यार आमी देवाक लागीं मागता, देवा अशें कित्याक करूंक सोडताय, ही भलायकी पाड जाली कित्याक. पूण जायते फावटी आमी चिंतलां जेन्ना आमची भलायकी पाड जाता आमी चडीत ध्यान आमच्या कुडीचेर आमी दिता आनी तशेंच आमकां ती बऱ्याक पडाशें करता. जर तर जेजून आपल्या जिवितांत त्या 12 शिसां मदलें आदल्या वायट काडूंक पयलेंच प्रयत्न केले जाल्यार एक बरें मिसांव तो करूंक सोदतो नातलो. हें जावन आसा देवाचें काळीज, जेजूचें काळीज. आनी ह्या वेळार आमी पळयता थंयसर जुदास जेजूक कुर्सार मारूंक विक्रीत करता आनी तशेंच ताका त्या नाण्या पासून तो विकता. अशें आसल्यार जेजूची प्रतिक्रिया कशी जावन आसली. जेजून त्या जुदासाक शिराप घालोगी. ताणें शिराप घालून ना. बघा ताका सांगलें काळीज ताचें बदलूंक प्रयत्न केलें तरी ताचें काळीज बदलो ना. इतलें सांगल्यार ताचें काळीज बदलो ना आनी ताणें कितें काम येवजिलां तें तो करून सोडटा. मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजून आमकां जायते अवकाश दिल्यात. जावं पुरो आमी जेजूचे सांगाती जावन आसा. थोडे फावटी आमी बऱ्या बियां बरी आसा, थोडे फावटी आमी नेरां बरी आसा. जावं पुरो बरें बी देवाचें उतर प्रकट करूंक थंयसर सकत दिता आनी नेर थंयसर तें सगळें देसवाड करता. जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी ह्या 2 बियां बरी जाल्या. आज आमकांच आमी पळोवंक घेवया आमचें तें देव कितली सुस्तीकाय दाखयता. जर तर आमकां दुसऱ्यान तें सुस्तीकाय दाखोवंक कश्ट मारतात जाल्यार देव आमचें तें कितली सुस्तीकाय दाखयता. आनी आज आमी पळोवंक जाय देव आमची सुस्तीकाय अखरें म्हणून दाखयता. कित्याक तो बऱ्यांचेरी पावस वता, खोट्यांचेरी पावस वता. बऱ्यांकी तो आशिर्वादांनी भरता, खोट्यांकी तो आशिर्वादांनी भरता. एक दीस तो राखून रावता, हो खोटो मनीस आपलें काळीज बदलून म्हजें तें फाटीं येत. उडास काडया त्या 2 सोरांची घडीत. जेन्ना जेजू थंयसर कुर्सार आसतना ते 2 सोर थंयसर आसले. जिणेच्या अकरेच्या घडयेंत ते आसले आनी एकलो सोर म्हणटा जर तर तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तुकाय बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर. तो एक स्वार्थी जावन आसलो. आनी उरलो आनी एकलो म्हणालो तुका इल्लीशी देवबिरांत नागी. आमी भोगता ते आमच्या पाप ह्या पातका खातीर जावन आसा पूण ह्या मनशान कितेंय केल्लें ना. उपरांत तो जेजू लागीं परतून सांगता जेजू जेन्ना तूं तुज्या बापाच्या घरा वेता आसतना म्हजो उडास काड. आनी तें काळीज तें परतवणी थंयसर अकरेच्या घडये जाल्ली. जावं पुरो देवान त्या मनशाक जायतें सोसून व्हेलां. आपल्या जिवितांत कश्ट मारता आसतना सोसून व्हेला आनी तो मनीस एक दीस बरो जातलो म्हणून देव आशेवन आसलो आनी ती घडी अखरेची घडी जाल्यार ओडना. तो मनीस बरो जाता आनी देव ताका सर्गराज बसयता. हें जावन आसा देवाची सुस्तेकाय. जावं आमच्या जिवितांत इल्लेशें खोटेपण येता आसतना कोणी इल्लेशें वायट केल्यार आमी त्या मनशांचेर शिराप घालता, तो नाश जावन वचून दी म्हणून आमी सांगता. पूण आज आमी पळोवया देवाचें काळीज कितें जावन आसा. देव त्या मनशाक नाश जावंक अशें ना, बगार त्या मनशाक परतून देवा थंय हाडूंक आशेता. आनी हेच खातीर आमी पळयता जेन्ना थंयसर जेजू क्रुसार उमकळोन आसतना ताच्या शिपायांनी ताका थंयसर खिळायल्या वेळार त्या शिपाय वयर या कोणा वयर जेजू शिराप घालिना. बगार म्हणटा
बापा तांची पातकां बोगोस ते कितें करतात ते नेणात हें जावन आसा जेजूचें काळीज आमचें काळीज जावंक जाय. आज आमचे वयर कोणें शिराप घाल्यार आमचे वयर कोणें अन्याय केल्यार तांकां शिराप घालचें न्ही बगार देवाचें बेसांव तांकां दिवचें. आनी ह्या वेळार आमी पळयता जर तर आमी देवाचें बेसांव दिता जाल्यार तें बेसांव आमचेर येवंक शकता. हेब्रू घरां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:12 आमी अशें वाचता. हेब्रूज चॅप्टर 6:12. तुम्ही केदींच आळशी जायनये बगार बाबार्थान आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बसवणेचे वारेस्तार जातल्यांची देख जेजय म्हूण आमची आशा. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवनो निबडिनो आमी बरें जावचें कशें आनी जेजू बरें जावचें कशें. हांगासर हेब्रू घरां बरयल्ल्या पत्रांत तो बरयणार म्हणटा तुमी आळशी जावं नये. तुमी आळशी जावं नये. तुमी भावार्थांत आनी सोंसणीकायेन देवाच्या बसवण्याच्या वारिस्तार जातल्यांची देख घेयात. तुमी वायट पळयतल्यांची न्ही बगार बरें करतल्यांची देख घेयात. कोण मनीस भावार्थान आसा देवाच्या राजांत ते आसात तांची तुमी देख घेयात तेन्ना तुमी बऱ्या रितीन जियेतल्यात. जेजू थंयसर कुर्साळ उमकळून आसतना कठीण वळवळ्ळो तरी दुसऱ्यांचेर ताणें शिराप घालूं ना. आमच्या जिवितांत अशेच कश्ट आज येवंक शकतात. आज आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां सलवास जावंक कोणा तावन येता. थंयसर जेजू कुर्सार मरून आसलो आनी थंयसर लोकांनी ताका कुर्सार मारलो. पूण आमच्या जिवितांत सलवास जावंक कोणा तावन आयला. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा सलवास जावन जेजू तावन आयला त्या शिपाया तावन न्हय. जावं बरो शिपायांनी अन्याय केल्यार जेजून तो सोंसल्यार सलवास जावन जेजू तावन आयला. आमच्या कुटुंबांत जावं बरो सेसामार आमी जायत्या जाग्यार पळयला जो मनीस चड कश्ट आला चडीत अपराध सोंसला जावं बरो कुटुंब ताच्याच द्वारे बरें जाला. अन्याय जाल्ल्या वेरेनी बगार बरें करतल्यान तावन बरें जालां. आज जेजूय आमकां शिकयता जर तर आमचें कुटुंब बरें जावंक जाय जाल्यार आमी ह्या जेजू बरीं जावंक जाय. तर सर्गींचें राज कितें जावन आसा. पयल्या वाचपांत तशेंच आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकलें आमच्या जिवितांत आमकां कोणाक आमी सडीत जागो दिवंक जाय. आमच्या काळीज आमी बदलून देवात येवंक जाय. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता पवित्र आत्मो आमकां आमच्या काळजांत आमच्या पासून देवा लागीं विनंती करता. जावं बरो आमी अन्याय सोंसल्यार आमच्या खातीर मागची कोणी नातल्यार थंयसर जेजू म्हणटा हांवें तुमकां एक बऱ्या मनसुबेदाराक तुमच्या खातीर मागतल्याक दिला आनी हो जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो सर्वां पासून मागता तो मनीस काळीज बदलून देवा थंय पाटी येवच्या खातीर. आज प्रत्येक तरान इस सोंसणीकाय आमचे थंय उणी जाल्या जावं बरो 3 म्हयन्यां तावन आमी घरा भितरच आसा. आमी कितें येवजिल्लें करूंक आमकां सकत जावना. जावं बरो जायते अन्याय आमी पळयला जावं बरो अपराध आमी पळयल्यात घरा भितर घरा भायर. अशें आसा आज आमी प्रत्येक तरान एकच खातीर मागया एकच देणें आमकां आज देव दिवं दी म्हणून मागया. तें जावन आसा सोंसणीकायचें देणें. जावं बरो आमच्या घरांत प्रायवंतां आसात पिडेस्तां आसात जावं बरो आमच्या घरांत कश्टांची आसात तांच्या थंय इल्लीशी सडीत सोंसणीकाय दाखोवंक आमी प्रत्येक तरान आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा लागीं मागया. देवाचें काळीज आमचें काळीज जावं आनी तशेंच आमचें काळीज सोंसणीकायचें काळीज जावन देव आज बदलून दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. आमचो भावार्थ आमी ह्या वेळार देवा मुखार उसारया. सतमंता देवाक सर्वपदीदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या जो पवित्र आत्म्यावरी सोबलो आमकां आवडीता जल्मलो पोंच पिलातान कसले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो ताका नेके बिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा परतून जेवण केलो सर्गाक सोडलो सर्वपदीदार देवाच्या उजव्या बसला तेंकां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून देतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक सभे भक्तांचो एकतार मातकांचे भक्षणे कुडीचे जेवण सासणाचे जिवीत आमेन. सर्गीच्या आमच्या मोगळा बापा ह्या वेळार आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. ही मागणी दयेन मानून घे आनी तशेंच तुज्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जावन निर्मे. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब बिस्प याजक आनी धर्मीक आनी ह्या संवसारी शेतांत बरें फळ जोडूंक वावरचे प्रामाणीक वावरडी जावन दीत म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तांची प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. समाजेंत आनी आमच्या फिरगजेंत आमचे सेवे मारिफात बरें फळ दिवचे क्रिस्ताचे पाटलावदरी जावंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक बरे जाणवायेन शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी. हे समाजेंत बरो गोव जावन जियोन बरें फळ दिवचो फुडार तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैवीक सक्तेचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव करून वायट सांडून बरेपणाक वेंगून आमकां बळान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगळा बापा, ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी मागता कोरोना पिडे वरवीं वळवळतल्या बसोत आनी तशेंच तांची सडीत देख घेवन आसच्या दाक्तेरां आनी नर्सां खातीर प्रत्येक तरान आमकां सगळ्यांक सक्तेन तूं बर, पिडेन तूं गूण कर आनी तशेंच आमचे खासगी इरादे तूं मानून घे. आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमीन. आमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. जेजून भेटयलो खुर्सार आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्यात आमी उदार जावच्या. आदार दी तुझी माया मोगा, सर्व आमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसा. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानतात असलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परादी मागा वेगवेगळो बली तुका भेटोवंक तुज्या परचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयलोय. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओमताव तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांची चडवणेक फायद्याची जावन दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आनी कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखले आमकां समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार
सगी तुकाय बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदंती तावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी हे आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक हाडल्यान तेणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आजना पळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पारा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसोन मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा आमचे सोडवणे बसो तूं तुज्या पुतान सुसलेल्या कश्टा मरनासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जीवन बनवसो आनी सरकार चडण्यासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुज्या इश्टा खातीर जोडल्या तीच बली आमकां आतां तुजी पयस सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान फसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान बर आनी जेजूचो एक कूड आनी एक उत्म जावंक आमकां निर्मेय तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तें आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेन आमकां मरयेच्या बगेन जुजई तिचो पती तुज्या बगेन दंदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे वर्णणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी आनी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेन बापाच्या पिटा पौल सोल्डान आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सर गवळे आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरच्यो संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत तशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बगूंक सस्नाक सदस्य जातले म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची याचना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचें नातेक तेन्ना आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता निरसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं माय मगो सोगूट जावन एकामेकाक शांती दियात शांती देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी म्हजे भितरचे बगावना पूण देवत्रांनी समगा भलायकी मेळटली के नामी आयला तुझे खांदी आमकां उंडो सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या तुझी ससाय मागता सोम्या मी समेस्तक्ल्या धी विशेवांका कोस्तोन सोलवून गेल्या वास्ता लाभैशा दियाता यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता हत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे आमी सांगता करुया मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येता खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसाद्य तरी सक्रामेंतांत घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदींस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय, तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. ह्या बी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान बसोत आमी ह्या वेळार मागया. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सक्ती मेटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गम संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. आवड तुजो दंडतारा सोम्या तुका हांव भोग मारता. देवाक वळखता. दिंबेर पडोन मान करता. एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गम संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. पुता सोवे अववार मोरी आशीर्वादी वामगा. भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. आमेन.